प्रधानमंत्री आवास योजनेखाला ग्रामीण उदरगत एजन्सीच्या माध्यमांतल्यान घरां बांधल्यात। हाचे व्यतिरिक्त अटल आसरा योजनेखाला ओबीसी, एससी आणि एसटी समाजाच्या लोकांक घरां बांधपाक 3 लाख रुपया दितात म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। तशेंच पेडण्यात हाऊसिंग बोर्डा अंतर्गत गोंयकारां खातीर सवाय भितर घरां बांधून दितले म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी सांगले। तशेंच गोंयकार ईडब्ल्यूएसान घरां घेनात, ताका लागून ही येवजण बदलून एलआयजी केल्ल्याची जाप मंत्री सुदीन ढवळीकारान दिली। हाऊसिंग बोर्डातले प्लॉट आणि फ्लॅटा संदर्भात नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेकारान विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो। ताचे उपरांत युरी आलेमाव, दिगंबर कामत, प्रेमेंद्र शेठ आणि वेन्झी वेगश आणि हेरांनी उलोवप केले। स्पीकर सर, गोवा हाऊसिंग बोर्ड स्थापन कित्या खातीर जाल्लो की गरिबांक घरां बांदून दिवपाक। तुम्ही जर ते ऑप्शन केले जाल्यार गरीब कशे पार्टिसिपेट जातले? 50 मिटरचो प्लॉट 30 मिटरची घर ईडब्ल्यूएस लोकांक मेळटाली, 100 मिटरचो प्लॉट आणि तेजेर 60 मिटरचे घर आणि ताका इन्स्टॉलमेंट दिताले। गरीब मनीस बँकेन वचून लोन घेवपाक शकना, तेजे कडेन रिटर्न फायल आसना, तेजे कडेन 2 विटनेस गव्हर्नमेंट आसना, त्या लोकांक घरां कशी मेळटली? तुम्ही जी पयली पद्धत उरलेली की तुम्ही इन्स्टॉलमेंट घेताले, तुम्हीच पैसे घेताले, 10 वर्साचे, 15 वर्साचे, 20 वर्साचे रिपेमेंट करताले, ती सिस्टम तुम्ही परतून करपाक जाय। जाल्यारूच ही घरां गोवा हाऊसिंग बोर्डाचो जो मेन हेतू आसलेलो तो स्थापन जालो की गोंयान गरिबां खातीर घरां बांदपाचो, तो हेतू नश्ट जातलो। स्पीकर सर, तुम्ही ही ऑप्शन सिस्टम बंद करची, इतलेच माझी विनंती आसा। Honorable Chief Minister said there was a comprehensive housing policy for providing affordable housing for Goans. This is what he was his budget speech. आता ओइले इंजिन प्रधानमंत्रीन जो आमचो नरेंद्र मोदीजी हेणे पब्लिक रॅलीन मोतीहारी बिहारान हे उल्लेख केलो की more than 4 crore houses have been constructed under the Pradhan Mantri Awas Yojana. 4 crore. जेन्ना हो आन्सर आमी चोवपाक गेल्यार the answer says LQ1A जो बाबुलास तुयेंकरान गायला, the state government today has admitted that not a single house has been constructed under Pradhan Mantri Awas Yojana. सभासद 2 प्रश्न वेगळे वेगळे तो विचारता। प्रायम मिनिस्टर आवास योजना ही वेगळोच विषय आसा आणि तातूंत आमी स्पष्टपणे सांगला की आमी ती इम्प्लिमेंट करना म्हणून। दुसरी गोष्ट, आमच्यो स्किमी ज्यो आसा त्यो वेगवेगळ्यो आसा, तातूंत आमची जी आसा ती ईडब्ल्यूएस, आयक मरे आतां, ईडब्ल्यूएस आमची स्कीम आसा, पूण ईडब्ल्यूएसान आमकां अशें दिसून आयलें ती कोण घेना। गोंयकार तर येत ना ईडब्ल्यूएसा घेवपाक आनी त्या खातीर एलआयजी केली। अजून ईडब्ल्यूएसाक कोण घेना म्हणून ही एलआयजी केली आणि प्रायम मिनिस्टर आवास योजना जे बजेट स्पीचीत तांणी घातला दॅट ही इज वर्किंग ऑन इट इज फॉर द हाऊसिंग बोर्डाचो प्लॉट एप्लाय करपाक आनी फ्लॅट घेवपाक सुद्दां 30 इयर्स रेजिडन्स आसा, 15 वर्सां ना, ही पयली गजाल आसा। त्या खातीर तो मूळ गोंयकारूच ताका तो मेळटा, हो सरकाराचो प्रयत्न आसा। स्पीकर सर, प्रधानमंत्री आवास योजना हांवें सांगल्या त्या प्रमाणे इट इज रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत आमी इम्प्लिमेंट करता आणि ती घरां जी आसा त्या एजन्सीच्या मार्फत बांधल्या। हाज्या व्यतिरिक्त अटल आसरा योजना फॉर द ओबीसी, फॉर द एससी ही सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ही स्कीम आमी इम्प्लिमेंट करता। त्या स्किमीच्या अंतर्गतूय बी घर बांदपा खातीर 3 लाख रुपया आमी दिता। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बनानूय आनी रुरलानूय आसा। डायरेक्ट बँकेंतल्यान जे फॉर्म भरता तांकां सबसिडी बी 2.5 लाखाची पर्यंत सबसिडी जी आहा पळय ही मेळटा। ही घरांच्या व्यतिरिक्त जे कोण फ्लॅट घेता ताकाय मेळटा प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या अंतर्गत। म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीन जी 4 कोटी घरां बांदता म्हणून सांगल्या पळय ती देशभर अशा पद्धतीची घरां बांदीत आसा। हाऊसिंग बोर्डान जो आत्तां सांगला की हांवें म्हज्या बजेटांत इट इज एन एफोर्डेबल हाऊसिंग फॉर द गोंयकार हे आमी जे आसा पळय ही इम्प्लिमेंट करतले आणि त्याच्या खातीर जागा एक्वायर करपाक ऑलमोस्ट आमी पेडण्यान आतां ऑलरेडी कलेक्टरा कडेन मूवूय केला की जागा एक्वायर करपाक। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।